नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान मांडलो 30,195 कोटींचो अर्थसंकल्प फाटल्या वर्साचे तुळनेत 7.21% आसा अदीक। मिराबाग आंदोलक पावले विधानसभेत गॅलरीतल्यान आंदोलकांनी तकटे दाखोवन केलो निषेध, 4 जणांक केले अटक। राज्यातल्या शाळांची सुरक्षा एनईपी चालीक लावप आणि परीक्षा प्रक्रिया हांचेर विधानसभेत जाली चर्चा। 301 शाळांची स्ट्रक्चरल ऑडिट अजून जावंक ना, सांगले मुख्यमंत्र्यान। भाजी पिकोवपी शेतकऱ्यांक उत्पादनात योग्य दर मेळचो म्हणून दर वर्सा दरवाड करतले सुनिश्चित, मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती। भाजयो पिकोवपी शेतकऱ्यांचो आंकडो दिसान दीस उणो जाता म्हणून आमदार आल्लेकरान मांडिल्लो मुद्दो। गोवा राज्य सरकाराचेर पैशांचो केला गैरवापर, सरकारी कार्यावळीं खातीर व्हडा प्रमाणात 74 कोटी रुपया खर्च, विजय सरदेसायचो सणसणीत आरोप। आणि केरी चेकपोस्टाचेर बाजेच्या गाडयेन सापडले 2,10,000 किलोचे बेकायदेशीर गोमांस, वाप पुलिसांची कारवाय। भाजी व्हरपी बोलेरोच्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी केलो अटक। आता खबरो विस्तारान। अर्थसंकल्पीय विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा मिराबाग बंधाऱ्यावेल्यान बरोच बोवाळ जालो। मिराबाग बंधाऱ्यावेल्यान आमदार विजय सरदेसाय आणि मंत्री सुभाष शिरोडकारा मदीं बरेच पेटले। मजगती मिराबाग बंधाऱ्या आड आंदोलन करपी आंदोलक विधानसभेत पावले। गॅलरीतल्यान आंदोलकांनी तकटे दाखोवन निषेध केलो। मजगती 4 जणांक पुलिसांनी अटक केल्या। विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरवातीक राष्ट्रगीत जाल्या उपरांत मिराबाग बंधाऱ्यावेल्यान बरोच बोवाळ जालो। मिराबागच्या प्रस्तावित बंधाऱ्याक विरोध करीत आंदोलक विधानसभेच्या सभाघरात पावन घोषणाबाजी करपाक लागले। गॅलरीतल्यान आंदोलकांनी तकटे दाखोवन निषेध केलो। या प्रकारा खातीर विधानसभेत बोवाळ जालो। विधानसभेच्या सुरक्षा वेवस्थेचेर प्रश्न निर्माण जालो। आंदोलकांच्या ह्या कृती उपरांत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खर तिडक उक्तायत संबंधिताक बेगोबेग अटक करपाची मागणी केली। मजगती 4 जणांक अटक केली। तांकां पास कुणी दिले हाची चौकशी सुरू आसा। पहिली त्यांचे रक्षण किती घ्या भितर उडे पुढे भितर दावणी जाता की आपण इथे जाते असेंब्ली निवड महोत्सव आपण तिथे असल्याने येऊन स्पीकर सर हे असल्या पद्धतीत आतंकवादी प्रवृत्ती क्रिएट करपाचो निर्माण करता सर। अरे आम्ही किती करतात तो विचारपा खातीर रायट असा लोक घडून दो। अरे फाल्यां सकाळी तुम्ही गुळयो मारूंक लायतले, अरे तुम्ही असताना गुळयो मारपाक लायतले। सुभाष शिरोडकराक केन्नाच आवाज उठोवचो पडलो ना, केन्नाच आवाज उठोवचो पडलो ना आणि अनैतिक काम करचें पडलें ना। तरी आसतना 8 वेळा विधानसभेत लोकांनी निवडून दिल्लो आसा। फाटले 1 वर्सभर हांव पळयतां बारीकसाणीन, रातची न्हीद पडना केन्ना केन्नाय। वचन बंधाऱ्याक लागून न्ही, जी पद्दत आणि जी सिस्टम आमी घालपाक पळयतात आणि आज जे जाला पळय न्ही तो अतिरेक, आज जे जालें पळय न्ही तो ताजो अतिरेक म्हणजे वी आर पुटिंग प्रेसिडेंट्स इन द हाऊस आणि इन पब्लिक। लक्षात घ्या, हे असे करून जिखूंक शकनात। आपल्या 27 वर्षाच्या कार्यकाळात आपणे असे कोणूय येवन सभाघरात आंदोलन करताना पळोवंक नाशिल्ल्याचे मंत्री ढवळीकरान सांगले। 27 वर्सां हांव ह्या सभागृहांत आसा आणि 27 वर्सांच्या इतिहासांत अशें वर्तन, म्हजे बरोबर बाब सुभाषूय आसा आणि मोमीन आसा, आणि 27 वर्सांत आमी अशें वर्तन सभागृहांत पळोवंक ना। प्रेक्षक गॅलरींत मनीस येवन सभागृहात कितें कितें मांडप हें बरोबर न्हय,
आनी एथिक्स आनी प्रिंसिपल हेतूंत आमकां दिसना अशें म्हाका दिसता. हाचे उपरांत मिराबाग बंदरावेल्यान परतून सभाघरात बोवाळ जालो. आमदार विजय सरदेसाय आनी उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांचे मदीं शाब्दीक वादावादी जाल्यो. मिराबागचे आंदोलक 27 दीस जाले रस्त्यार आंदोलन करतात. तेन्ना सरकार आजून कित्याक ओगी आसा असो प्रश्न करीत विजयान सरकाराक धारेर धरलो. राजकीय फायद्या खातीर विरोधक आंदोलकांक फुडें करून प्रकल्पा विशीं संभ्रम निर्माण करतात असो आरोप मंत्री शिरोडकरान केलो. तशेंच बंदाऱ्या खातीर एकूय घर बुडचें ना अशें आश्वासन मंत्री शिरोडकरान विधानसभेत दिलें. मिराबागाच्या WRDच्या बंदाऱ्याच्या इश्यूचेर जे सरकार कशेंच तांकां आयकून घेना तो इश्यू घेवपा खातीर हांवें एडजस्टमेंट मोशन मूव केला. तुमी ताजेर डिसिजन दिवचें. इट इज अ बर्निंग इश्यू. आज लोक लोहिया मैदानाचेर पाविल्ले आहा. लोक एजिटेट करतात. सरकार ताजेर वचून रिस्पॉन्ड कित्याक जायना हें लोकांच्या वतीन हांव विचारतां. आनी सरकारान क्लियर येवपाची गरज आहा. कित्याक 20 दीस जाले, 20 दीस वाडून गेले, 20 दीस वाडून गेले, अजून तुमी कांय करना. बंधारो जो जाता पळय तो बंधारो माननीय आमच्या सभापतीच्याच मतदारसंघात जाता. सभापती ताका खबर आशिल्ल्यान आसाय बी. शेवटी प्रश्न उदकाचो लक्षांत घेयात. तें उदक आयतो लक्षांत घेयात. तें उदक म्हाका न्ही, सुभाष शिरोडकराक न्ही, तमाम गोमंतकी जनते खातीर हांव आयच्या प्रसंगाक उलोवपाक पडला म्हणटा सांगता. आय वूड सल्यूट मिस्टर डॉक्टर आमचो शेटये. बिचोले 6 गांवांत आज ज्यो आमी बॅरेजी बांदतात तातूंतले एंटायर नॉर्थ गोवा उदकाची पुरवण मुखाल्ले 2047 पर्यंत जातली. आज जे घडयतात पळय न्ही ते 20 वर्सांनी जातले. कारण 20 वर्सांनी ते मागीर तुगेले मिराबाग जावये नाल्यार ते मडगांव फातोर्डा जावये. जेन्ना उदक मेळना तेन्ना तुमची कोणा गरज आसची ना. लोक येतले आपली तलवारी भायर घेवन तांकां उदक जाय लक्षांत घेयात. सत्संग मनाक भाव सत्संग मनाक स्मरून सांगात की मिराबागचो बंधारो जाय की नाका म्हणटा. बंधारो जाय काय नाका म्हणटा तो 2 मिनटां. आणि आमच्या सारा बंधारो जाय काय नाका म्हणटा तो. दोस्तां लक्षांत सवाद महाशय हे जे आसा पळय न्ही ते तुमकांय लागून न्ही म्हाकाय लागून न्ही. हे गोमंतकाच्या सरासर मुखार हे जो आसा पळय न्ही प्रगतीचो भाव आसा पळय तो लक्षांत घेवन आमी हे बंधारे जे आसा पळय न्ही बॅरेज आसा पळय न्ही ते करतात. एकटो सुद्दां मनशाचें घर थंय आपलें बुडून वचचें ना. हांव गॅरंटी दिता की एक सुद्दां मनशां वचचें ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मिराबाग बंधारा प्रकल्पाआड थळाव्यांनी मडगावच्या लोहिया मैदानाचेर आंदोलन केला. उदका स्रोत खात्याचे कार्यकारी अभियंत्याक निलंबित करात म्हणून आंदोलकांनी मागणी केल्या. मजगती या प्रकल्पाक लागून एक्काय मनशाचे घर बुडचे ना अशी आपूण गॅरंटी दिता अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सभाघरात सांगलें. पळयात. फाटले 25 दीस जाले मिराबागचे थळावे प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पा आड आंदोलन करीत आसा. मात इतले दीस जावन लेगीत सरकारी प्रतिनिधी वा थळावो आमदार चौकशी करपाक येवंक नाशिल्ल्यान आंदोलकांनी मडगांव लोहिया मैदानाचेर आंदोलन करपाचो निर्णय घेतलो. शुक्रारा आंदोलकांनी मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर आंदोलन सुरू केले. उदका स्त्रोत खात्याचो कार्यकारी अभियंतो गिब्सन मिरांडाक निलंबित करा अशी मागणी आंदोलकांनी केल्या. मिराबाग बंधाऱ्याचो थळाव्यांक फायदो जावचो ना अशें आदलो मंत्री दीपक पावसकर सांगता. दुसरे वाटेन गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकर तशेंच काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी आंदोलकांक तेंको दिलो. पळयात. आयज 25 दीस जाले ह्या बंधाऱ्याचो आमी प्रोटेस्ट करतात. आयज पर्यंत सरकारान आमची कसलीच दखल घेतलेली ना. सरकारान आपलो जो हे आसा दोळे कान आनी तोंड हे खंय तरी धांपून ओग्गी रावल्लो आसा. हे जे लोक रस्त्यार येयला एक सरकाराक कांयच पडलेले ना. आयज आमी एक्चुअली आमचो मोर्चा आमी आझाद मैदानाचेर व्हरपाचे आसलेले थंयच्यान एसेंब्लीचेर व्हरपा आसलेले पूण जे म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक हांगचो बोर्ड लागलेलो आसा आनी आमी पयलींच आमी हे केल्ले की आमचो जो हो प्रोटेस्ट आसतलो हो पिसफूल आसतलो. आमकां कोणाक पब्लिकाक डिस्टर्ब करपाचें ना जावं लॉ एंड ऑर्डर आमकां सिच्युएशन हाडपाचें ना. दीस इज आमचे हो डेमोक्रेटीक रायट आहा प्रोटेस्ट करपाचो. आमी डेमोक्रेटीक रायटानूच हो आमचो जो हे आसा डिमांड आसा हो आमी सरकारा मुखार मांडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. हो जो आसा गिब्सन हो हेका पूर्ण रिस्पॉन्सिबल आसा. हेच खंय तरी गेमी करतात. हेंकां आयज खंय तरी हेंचे ट्रान्सफर येयला जाल्यार हेंचे आयज पर्यंत हे ट्रान्सफर कित्याक जावन वचनात. हे जो आसा हो पयलीं सस्पेंड जावपाक जाय. मजगती मिराबाग प्रकल्पाक लागून एकय मनशाचे घर बुडचे ना हाची आपूण गॅरंटी दिता अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता. आयकात. हे गोमंतकाच्या सरासर मुखार हे जो आसा पळय न्ही प्रगतीचो भाव आसा पळय तो लक्षांत घेवन आमी हे बंधारे जे आसा पळय न्ही बॅरेज आसा पळय न्ही ते करतात.
एकटो सुद्दां मनशाचें घर थंय आपलें बुडून वचचें ना. हांव गॅरंटी दिता की एक सुद्दां मनशां वचचें ना. मीराबाग प्रकल्पाविषयी आमच्या अभियंत्यांनी थळाव्या लोकांक आणि पंचायतीक स्पष्ट समजावून सांगला. लोक आपल्याक मेळिल्ले एक सुद्धा घर चुकून बुडचे ना म्हूण आश्वासन दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. मागीर स्थानिक पंच कितें स्थानिक पंच स्थानिक लोक एज्युकेट करता ते कितें. हांव रिकॉर्डार येवपाक जाय म्हणून सांगता. आमचो इंजिनियरांनी तांकां क्लियर कट एक्सप्लेन केले. आमी ते थंयसले लोक म्हाका येवन मेळ्ळे तांकां एक्सप्लेन केले बाबा एक सुद्धा चुकून बुडचे ना कोणाचे लोक. मजगती लोहिया मैदानाचेर आंदोलन करपाची परवानगी नाशिल्ल्यान कांय आंदोलकांक मडगांव पुलिशेन ताब्यात घेतल्या. दुसरे वटेन विधानसभेत अटक केल्ल्या 4 जाणांची सुटका करात. तांची सुटका जायना तो मेरेन पुलीस स्टेशनांतल्यान हालचे नात अशें संकेत भंडारी सांगता. आयकात. जो पर्यंत चारी भगत सिंगाक सोडना हे लोक आमच्याल्यान हालचिना. हे आमी स्टँड घेतला. त्याचे तुम्ही पळय मॅनेज केल्या पळय हे देश विरोधी आनी गोंय विरोधी न्हू. हे गोंय साल्वार करपा खातीर गोंय राखपा खातीर आपलो आवाज सगळीं केला आसा. तुमची कापस्तान ना तो सगळी आमचो आवाज काडपाक लागत म्हणून आयज आमकां येवचें पडलें. आनी हे आमचे भगत सिंग आयज गोंय राखपाक उठल्यात आनी अशेंच आयज एक भगत सिंग तयार जायत रावतलो. आनी जो पर्यंत हे चारय भगत सिंगाक आमच्या सोडना तो पर्यंत आमी ह्या पुलीस स्टेशनावयल्या हालपाक. असेंब्लीन वचून तांणी जे पळय लोकप्रतिनिधी निवडून काडल्या जे मोने जाले मोने या तिनूय मतदारसंघाचे आमदार एकटोय येवना तांकां मेळपाक. एकटोय येवना विचारपाक बाबा तुमची अडचण कितें किंवा तुमकां जाय कितें हें विचारपाक कोण येवना. सो जेन्ना लोकप्रतिनिधी उलयना जेन्ना लोकप्रतिनिधी मोनो जाता तेन्ना लोक उठ्ठलेच न्ही. सो थंयचे काही 4 हांव म्हणटा स्वाभिमानी लोक थंय गेले विचारपाक सरकाराक की जेन्ना लोकांक नाका हो बंधारो तेन्ना तुमी कित्याक आमचेर लागता. म्हाका दिसता तातूंत कांयच चूक ना. तांणी कसलोच गुन्हा करूं ना. ताणें कसलोच क्रायम करूं ना. वी कंडेम दीस एक्ट. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. राज्यातल्या शाळांची सुरक्षा एनईपी चालीक लावप आणि परीक्षा प्रक्रियांचेर विधानसभेत भासाभास जाली. मे म्हयनो सोंपच्या पयलीं 301 शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलें. मजगतीं एप्रिलांत शाळा उक्ती दवरपाच्या निर्णयाक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावानूय हरकत घेतली. पळयात. एका म्हयन्या भितर राज्यातल्या सगळ्या शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत जाहीर केलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण खरपणान चालीक लायतले अशेंय तांणी सांगलें. मजगतीं आमदार एल्टन डिकोस्टान शिकोवपाचो वेळ आनी शाळांनी सुरक्षे विशीं प्रस्न उप्रासले. एप्रिलांत शाळा उक्त्यो दवरपाच्या निर्णयाक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हरकत घेतली. मजगतीं आमदार विजय सरदेसाय हांणी गोंय विद्यापीठाची पुनर्मुल्यांकन पद्दत परतून सुरू करची अशी मागणी केल्या. I wish to highlight the growing fear and anxiety among students, parents, scout masters, guide captains, head of school and management due to non-allocation of periods for scouting guiding activities under NEP 2020. Since the academic year 2024-25, this policy has seriously affected 214 schools across Goa, impacting nearly 50,000 student members. Scouting and guiding are not just extracurricular activities. They are vital for character building, discipline, leadership and community service. Denying time for these activities undermine holistic education and the spirit of NEP itself. I urge the government. With regards to the discontinuance of the re-evaluation system in the state of Goa, पयलीं कशें आशिल्लें की re-evaluationाक तुज्यान एप्लाय करूं येतालें. ताजे मागीर 23 सुमार तांणी 5,000 रुपया पर पेपर अशी फी घाली. युनिव्हर्सिटी 5,000 रुपया पर पेपर. ताजे मागीर 24 तांणी रिइव्हॅल्युएशन म्हणजे कम्प्लिटली कॅन्सल केलें आनी आतां फक्त रिव्हेरिफिकेशन म्हणल्यार काउंट करप मार्क कितले पडले ते. रिइव्हॅल्युएशन जावप ना. म्हणटकर एग्जामिनराचेर अकाउंटेबिलिटी कशी आसतली. हे स्टुडंट सगळ्या कडेन गेले, गव्हर्नराक म्हऱ्यान गेले, वायस चान्सलर, रजिस्ट्रार आनी तुज्याय म्हऱ्यान आयले आनी ते म्हणटात की तूं सिंपथेटीक आशिल्लो म्हणून. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री सिंपथेटीक आशिल्लो. म्हाका एक अश्युरन्स जाय की न्याय भुरग्यांक मेळटा हे भुरग्यांक कळूंक जाय, प्रोफेशनल कॉलेजीतल्या भुरग्यांक की तांचे पेपर रिइव्हॅल्युएट जातले. हो उगीच बंद करप सिस्टम हो कित्या वयल्यान तो कळना आनी देर इज नो लॉजीक ऑर प्रेसिडेंस बिहायंड दीस. सो म्हाका एक अश्युरन्स दिवचे. Noted, Speaker sir. I'll check with my secretary. Speaker sir,
आत्ता जो विषय सांगला त्याच्याप्रमाणे आमच्या 302 गव्हर्नमेंट स्कुलां ही अजून ऑडिट करपाचो आसा. दॅट इज एक इश्यू. स्पीकर सर, आणि हे सगळें सांगता आसतना आमी 100% स्कुलां रिपेर करून ती जुनाच्या पयलीं दिवपाचें फ्लोर ऑफ द हावस सांगलें. जे सिलींग पडलें म्हणटा पळय न्ही स्पीकर सर, थंयसर जो सिलींग घालतात आमी आतां ह्या फावटी त्या खातीर सगळ्या स्कुलांनी सांगला की तुमी कितें म्हणटा तर प्लास्टर ऑफ पॅरिस तू फकत फायर फायटिंगाचे उलय. प्लास्टर ऑफ पॅरिस हे यूजच करू नका, कारण ताका डायरेक्टली म्हणजे टॉपच्यान फॅन घालप आनी हें सांगला त्या खातीर. आनी फ्लोर पडलो अशें केन्ना जावचें ना, सिलींग पडलें अशें केन्ना जावचें ना. दुसरें स्पीकर सर, तो जे फायर एक्सटिंग्विशर म्हणटा आनी फायर सेफ्टी ऑडिट जो म्हणटा पळय स्कुलांचो, स्पीकर सर, एक म्हणजे स्कुलांनी खंयच्याच कुकिंग फेसिलिटीज किंवा अशा पद्दतीच्यो कसलीच फेसिलिटीज ना, किंवा थंयसर चुकून सुद्धा जे लायटर न्ही फर्स्ट सुद्धा कोणी यूज करचे न्ही. तो जे सांगता वगीच जर फ्लोर ऑफ द हावस फाल्यां सकाळी म्हणत हांव 2 मिनटां भितर करता जाल्यार ते योग्य जावचें ना. इट इज आत्ताच्या घडीक हांव चॅक करपाक लायता स्पीकर सर, बट थंयसर खंयसरूच म्हणजे चुकून सुद्धा खंयसर बाबा उजो पेटपाची हेजी तेजी शक्यता ही चुकूनय नासता. शाळे भोवती बी तितके आमी प्रिकॉशन्स घेता. हांव वगीच सांगतो ना की आमी सगळे कडेन फायर एक्सटिंग्विशर लायता, दॅट इज अ रॉंग सांगप जातलें. आम्ही 100% काळजी घेता की चुकून. बट इट इज पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट नो. इट इज अ फायर फायटिंग एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम आसपा जायो. सो इफ इट इज पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट दॅट मीन्स थिंग रांदपा गरज ना, आसपाकूच जाय. उज हुंयसर पेटपा शकता. आपल्याक खूप खबर आहा म्हणून ते सगळे हांगासर ज्ञान धाडचे अशें काय ना. ना तू बिरान दिसना उज पेटल जाल्यार भुरग्यांक त्रास जातले. शाळेन उजो केन्ना पेटचोच ना, उजो पेटपा ना. एक्सटर्नल सोर्साचो उज पेटपा शकता न्हू. सीएम ना, वी आर टॉकिंग समथिंग विच इज व्हेरी सिरियस. तू म्हणटा चेकलिस्टाची घायलो हा न्हू, दॅट मीन्स देर इज अ रिक्वायरमेंट. आम्ही काळजी घेता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भाजी रोवपी शेतकारां खातीर सरकारान म्हत्वाचो निर्णय जाहीर केला. भाजी पिकोवपी शेतकऱ्यांक उत्पादनात योग्य दर मेळचो म्हणून दर वर्सा दरवाढ सुनिश्चित करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. सरकार शेतकऱ्याच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबो आशिल्ल्याचे तांणी स्पश्ट केले. भाजयेच्या उत्पादकांक योग्य दर मेळनाशिल्ल्यान भाजयो पिकोवपी शेतकऱ्यांचो आंकडो दिसान दीस उणो जायत चल्ला म्हणून पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकरान विधानसभेत मुद्दो उपस्थित केलो. आय सपोर्ट फॉर लोकल व्हेजिटेबल फार्मर्स. आयज आमच्या पेडण्या सारख्या गांवांत खुबशे आमचे फार्मर्स आसा. आमच्या भाजी जे आयज उत्पन्न करतात आनी ती भाजी व्हरून आमच्या पेडण्या, म्हापसा तशेंच आमचे सगळे कडेन व्हरून आमचे लोक हे विकतात. जाल्यार हांकां लागून म्हाका दिसता जी आयज खुबशीं वर्सां जालीं, 4 वर्सां जालीं, ही फार्मर्सांक जी रेट आहा पळय भाजयेची ती खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा. आनी ती सरकारान जाता तितली फास्ट हे करून तेंची रेट ही वाडोवन दिवपाची खूब गरज आसा. तशेंच पेडण्या आमच्या म्हाका दिसता हे भाजयेक रेट वाडयना अशें म्हणून फार्मर्स म्हाका दिसता खुबशे कमी जायता. तेका लागून सरकारान जाता तितले फास्ट हेजेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा. फार्मर्स कमी जावंक ना. फार्मर्स हे आम्ही 2021-22 जे 1102 आशिल्ले ते आज 25-26 1295 फार्मर जाल्या. दर वर्सा हॉर्टिकल्चराक भाजी घालपी फार्मरांची संख्या ही वाडत आसा. स्पीकर सर, म्हाका सांगपाकूय बरें दिसता की दर वर्सा आमकां भाजी जी घालता ताजी टनेजूय म्हणजे मॅट्रीक टन जर पळयत आमी जाल्यार ती बी दर वर्सा वाडटा. स्पीकर सर, आमी तांकां जी अमावंट पेड करता ती ह्या वर्साक पळयत जाल्यार 532 लाख रुपया आमी आतां पर्यंत पेड केल्या. दर 3 म्हयन्यांनी ही अमावंट ही पेड जाता. स्पीकर सर, तिसरी गजाल प्रोक्रुटमेंट सेंटर. तांणी जे इब्रामपुरा आमकां आनी एक सेंटर दी म्हटलां. पेडण्याकार तशें भाजी लावपी कश्ट करपी समाज आसा त्या ती तांकां नवीन प्रोक्रुटमेंट सेंटर जे जाय ताजो हांव विचारूय करता आनी म्हज्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक त्या पद्दतीचें डायरेक्शनूय दिता. स्पीकर सर, आमी पळयता की हांकां एसिस्टंट आमी 2 तरेन दिता. एक म्हणजे आमच्या डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फतूय बी आनी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चराच्या मार्फत. पण आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार 75% आमी एसिस्टंट जे शेत करता त्या सगळ्या जाणांक दिता. 5 वर्सां पयलीं ठरयल्लो आनी तेन्ना 150% ऑफ द तेंचो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो कन्सिडर करून ठरयल्लो. बट तुवें जो रेट वाडोवन फार्मर्सा खातीर मागला ताचो डेफिनेटली आमी विचार करता आनी ताजो कितें तरी रेट वाडोवन दिवपाचें जे पयलीं हांव एकदां सपोर्ट प्रायस तेंचो वाडोवन तोच सांगता तुका. सपोर्ट प्रायस म्हणजे तेंचो रेट ना. आमी डेफिनेटली तुवें सपोर्ट प्रायस जो मागला पळय न्ही आमकां फार्मरा खातीर हो सपोर्ट प्रायस दिवपाक.
आमदार विजय सरदेसाई आणि गोंय राज्य सरकाराचेर पैशांचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप केला. सरकारी कार्यावळीं खातीर व्हडा प्रमाणात 74 कोटी रुपया खर्च जाल्यात अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष सरदेसाई हांणी सभाघरांत सांगले. विकसीत भारत कार्यावळी खातीर हेर राज्यांतल्यान बशी हाडल्यो जाल्यार G20 संबंधीत होर्डिंगांचेरूय कोटी रुपया खर्च जाले असो सणसणीत आरोप तांणी केला. पळयात. विजय सरदेसाईच्या म्हणण्याप्रमाणे विकसित भारत कार्यावळी खातीर सुमार 13.22 कोटी रुपया खर्च जाले आणि महाराष्ट्र आणि कर्नाटकांतल्यो बशी हाडल्यो. G20 संबंधीत होर्डिंगाचेर 9.48 कोटी रुपया खर्च जाल्ल्याचोय दावो तांणी केला. मजगती गल्फाक संकश्टात अडकून पडिल्ल्या गोंयकारांक सरकारान दुर्लक्ष केल्ल्याचोय आरोप तांणी केला. खण कामगारांच्या कल्याणा खातीर आशिल्लो सुमार 100 कोटी रुपया निधी वीज खात्या कडेन वळयला असो गंभीर आरोप करून सरदेसाई हांणी सरकाराच्या खर्चाच्या प्राधान्याचेर प्रश्न उपरासले. आता इन्फॉर्मेशनाचे उलयतना म्हाका फिगर मेळटा ते भशेन 74 क्रोर्साचे फकत इव्हेंट्स जाल्या आणि तातूंत एक 4 ते 5 सरकारी जावंय आहात. ते तुमच्या पक्षाचे कडेन सामके लिंक असतात लागीं. आता विकसीत भारत म्हणटा ते 6 फेब्रुवारी 2024 म्हज्याच मतदारसंघात जाल्ले. खूब रस्ते बिस्ते तयार बी जाले तातूंत. पूण विकसीत भारताचो इव्हेंटूच 13 कोटी 22 लाख रुपया जाले. 13 कोटी म्हळ्यार कितें तें पळय. आनी तातूंत कितें बसी हाडल्या खंयच्यान? महाराष्ट्रांच्यान आनी कर्नाटकाच्यान. आन्सर आहा, रिप्लाय आहा. म्हळ्यार कितें हे गोंयकार येवंक नासले तुमच्या हाका. तुमी इम्पोर्टेड क्रावड हाडिल्लो. आलेश हाडटा आसता. पयलीं ते तशे भायल्यान हाडटाले. लोक हांगाचे येनात. लोक भायल्यान हाडचे पडटा. MH बसी आणि कर्नाटकाच्यो बसी त्यो म्हाका प्रश्न पडलो. अरे प्रधानमंत्री येता, आमी कोऑपरेट करतात, आमच्या मतदारसंघात थोडो कितें विकास जावंक म्हणून जाता. लोकांनी दुर्गा बिर्गा मोडून सगळें वाडून करून दिलें. मुखेलमंत्र्यांनी कर भितर कामां करुया म्हणलें. पूण कितें इव्हेंटाक 13 कोटी आनी मातशें एक 7 कोटी म्हणल्यार बस स्टँड जातालो म्हणटो. हो आतां मंत्री जालो तुमचो तो विसरलो दिसता बस स्टँडाचो. तो रावला आपूण मुखेलमंत्री जातलो म्हणून फुडें आनी मागीर ते 600 काय 800 हजार कोटीचो प्रोजेक्ट हाडटलो म्हणून. स्पीकर सर, पयशांचो इबाड जावपाक जायना आनी ताजे खातीर हो 74 क्रोर इव्हेंट जो तुमी मोडले आहा ते 40 लाखांच्या लाडवा भशेन जाता. G20 जालें. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आहा द वर्ल्ड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड. नाव देर इज ओन्ली वन USA. G20 बिन कोणाक कांय अर्थूच ना. G20 तुमी 9 crores 48 lakh rupees मोडले. कित्याचेर? होल्डिंगा आनी एडवर्टिजमेंटाचेर 10 कोटी रुपया. G20 आमकां कोणाक पडल्यार तो कोण येता हांगा आनी कोण वता तो. G20 गोंयच्या सरकाराचो रोल कितें आहा? आनी आतां आमी जे आमचे जे लोक ते गल्फान झिरकून पडल्या तांकां हाडपाक आमचो नरेंद्र सावयकर सांगता डोंट पॅनीक म्हणून. सुशेगाद भिवपाची गरज ना म्हणटा तो. अरे बॉम्ब फुट्टा सायडीन बुर्ज खलिफाचे सकयल मिसायल प्रोजेक्टायल पडली. तो म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणून. हे कितें आतां स्पीकर सर? आनी तुमी G20 होल्डिंगाक 10 कोटी रुपया मोडटात. स्पीकर सर, हे अशें जे भशेन जाता तेन्ना आमी आतां इलेक्ट्रिसिटी 100 कोटी रुपया मायनिंग वेलफेअराचे पयशे आयिल्ले डायवर्ट केले आनी इलेक्ट्रिसिटीक व्हेल्या. म्हळ्यार सुनील ढवळीकर टाट करून उठटा पळय आनी आमचेर सामको 27 वर्सांची हिस्ट्री बी सांगता. तो म्हाजो मोस्ट फेवर्ड पोर्टफोलियो असो दिसता ह्या दिसांनी. डायवर्ट जाता पयशे मायनिंग वेलफेअराचे डायवर्ट जाता इलेक्ट्रिसिटीन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. वाळपय पोलिशेन केरी चेकपोस्टाचेर सुमार 2,10,750 किलो बेकायदेशीर गोमांस जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भाजी व्हरपी बोलेरोंतल्यान बेकायदेशीर गोमांस घेवन बेळगांव सावन पणजी येताली. ह्या प्रकरणात पुलिशेन ड्रायव्हरांक ताब्यात घेतला. सादीक नायकवडी अशें दुबाविताचे नांव जावन आसा. पुलिशेन गोमांस आनी गाडी जप्त केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. राज्यात बेकायदेशीर गोमांस जप्त करपाचे प्रकार दिसान दीस वाडत आसा. केरी चेक पोस्टाचेर ब्रेस्तारा रातचे एकांक सुमार वाळपय पोलिसांनी धडक कारवाई करत बेकायदेशीर गोमांस जप्त केलेले आसा. एकूण 750 किलो हे गोमांस आसा आनी तेजी जी प्रायस आसा ही 2,10,000 रुपया आसा. खरें म्हणटा तर जेन्ना केरी चेक पोस्टाचेर बेळगांवच्यान गोव्याचे दिसून येताली एक बोलेरो तितून भाजी भरलेली आसलेली आनी जेन्ना पोलिसांनी संशय आयल्या नंतर ती चेक केली तेन्ना
तांकां बेकायदेशीर जे गोमांस आसा हे मेळिल्ले आसा तेंच्याकडे खंयच्याच प्रकारचे कागदपत्र नसलेले तेका लागून वाळपय पोलिसांनी गाडी सकट जे गोमांस आसा हे ताब्यात घेतलेले आसा. सद्या ते वेटरनरी डॉक्टर आसा त्यांनी चेक केलेले आसा आणि सादिक नायकवाडी ह्यो कर्नाटकाचो तेका सद्या ताब्यात घेतलेले आसा. ह्या प्रकरणात वाळपय पोलीस फुडलो तपास करीत आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सांगली. धारगळ वाठारात बेकायदेशीर बांदकामाच्या काकाळीचेर चालू आशिल्ल्या पंचनाम्यात एक धक्को दिवपी घडणूक घडली. पंचायत सरपंच सचिव, गट विकास अधिकारी आणि पोलिसांच्या हाजेरीत रेडकर हॉस्पिटलाच्या मुखार पंचनामो चालू असताना अचकीत लोकांनी अधिकार म्हणून आयिल्ल्या वकील सदानंद वांयगणकाराचेर पुलिसांच्या हाजेरीत हल्लो करून ताची मारहाण केली. हे घडणुकेत वांयगणकार जखमी जालो. मजगती 108 अँब्युलन्स ताका व्हरपाक वेळार पावंक नाशिल्ल्यान पुलिसांनी जखमीक हॉस्पिटलात व्हेलो. पळयात कितें जालें? सेक्रेटरी आणि हो आसलो सेक्रेटरी आणि दशरथ परब यांच्या वांगडा कोण तरी लोक इल्ले आणि हो एक मनीस आसा हो येवन परत परत सांगत आसा कित्याक मारलो धमकी दिता येवन होच कोण तो पळयात कारण मनीस कोण हो पळयात तरी तुमी तेका तुमी पळयना हो कोण तो पळय हो धमकी दीत आसा तू तेका धमकी दिली खंय मारपाची तेका ना मारू एक्सप्लेन करताले हांव तेका प्रोसिजर आमचो कसो आतां इल्लिगलाचो इन्स्पेक्शन प्रोसिजर आतां सांगता तो गेलो तेका मारपाक लागलो. कोण तो पूण हांव वळखना तेका. पळय तुमचे कोण येयल्ले सेकंड पार्टी कोण येयल्ले इन्स्पेक्शनाक कोण आसलो कंप्लेनंट आसतलो आणि कोण ओनर टॅनंट आसतलो आणि कोण कंप्लेनर हांवें विचारलेले विचारता तो मदीं तोंड घातलें तेणी आनी तो उलयता जालें सांजेस फायटींग जाली म्हणजे गेलो तो मारपाक तेका. आता कंप्लेंट कोणी दिल्ली तुमच्याकडे इलिगली कन्स्ट्रक्शन करतात निलेश पटेकरान आणि मागीर सदानंद कितें आयिल्लो तेका ऑथॉरिटी लेटर दिले तो येवंक ना लेटर म्हणून तो आणि कोणाच्या अगेन्स्ट आशिल्ली कंप्लेंट? स्टीफन फर्नांडीस. मागीर ती पार्टी आसली? ना ती पार्टी नसताना तुम्ही कसो पंचनामो करतात? काय करू ना आम्ही तेका फक्त प्रोसिजर एक्सप्लेन करता एक्सप्लेन करता तो गेलो तेका मारले तेका. प्रोसिजर आमचो म्हाका कंप्लीटच जावना तेका सांगपाचो कळ्ळें न्हू. प्रोसिजर म्हाका कंप्लीट जालो हांवें स्टार्टूच करूंक नाशिल्लें काय की कंप्लेंट दिल्ली निलेश पटेकर. हां मागीर कंप्लेंट प्रेझेंट ऑथॉरिटी लेटर सदानंद वांयगणकाराक. ओके मॅडम तांकां एक्सप्लेन करताली कितें प्रोसिजर सायड इन्स्पेक्शन सायड इन्स्पेक्शन करता तेंच्या दोगांचे ती पार्टी आणि हेंचे कडेन झगडी जाली. तुमचे पोलीस आसले तेन्ना प्रोटेक्शनाक? पुलीस त्याच्या फुड्यान मारलो तेका? तो आसलो न्हू सर कोण पुलीस आसलो. न्हू आतां ताजू डिलायट म्हणून एक आसा आतां ड्रीमलँड म्हणून एक आसा आणि ही एक मार्बलाची येते तिगांचे इन्स्पेक्शन आसा. ओके कंप्लेंट दिल्ली कंप्लेंट आसा ते पण सेक्रेटरी आता लांब रावता ते येयनात ना तांकां सांगता थ्रू पंचायत आसली व्हिडिओ नासले. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.